पांडुरंग बाब हे खंय पावतले कारण हे प्रकरण जे आसा तें जर पळयलें आनी एक एक ज्यो प्रकरणां आतां भायर येतात की आर्कायव्सा भितरल्यान हेंच गायब करप कितें डॉक्युमेंटच गायब करप आनी तितल्याचेर रावप ना तर तुगेले नवीन डॉक्युमेंट तयार करप. एक केसी भितर एक आदवोगाद म्हजो इश्ट आहा ताणें म्हाका सांगलें की आपल्या मरे एक फायल घेवन आयिल्ली म्हणून अशीच एक ह्या प्रकरणांतली केस आणि आपली ती फायल पळयल्यान तांकां तोंडार सांगली म्हण खंयच्याच प्रॉपर्टीची डॉक्युमेंट इतली परफेक्ट आसपाक शकना म्हण हे इतली परफेक्ट आसत की फेक आनी बोगस म्हण हे आनी मागीर म्हणपा लागलो तर आपणे ती फायल परत धाडली आनी 6 म्हयन्यांनी पयल्यार म्हणपा लागलो जे फायल घेवन आयले पळय तांचे ईडीची रेड भरली अशाच एका लँड ग्रॅब प्रकरणा भितर म्हणपा डॉक्युमेंट सुद्दां इतली परफेक्ट तयार करपा लागले की तुगेले आर्कायव्सा भितर गेल्यार सुद्दां तुका तेच मेळपा जाय. सो हे पांडुरंग बाब कितली खोल मेरेन गेले आतां सोंपत ना मरे हे अशी कितली जमनी गेली आमच्यो सारखे. आणि ह्या सगळ्या प्रकरणाचे मूळ जे म्हणटा जमनीच कडेन आसा म्हणजे हेज्यो रेडी पडपाक लागल्या आणि लोकांनी जमनी विकून इलेक्शनां लडोवन लोक आमदार बी जाले बी हो इतिहास आसा गोंयचो. कोस्टल बेल्टांतल्या अनेक आमदार जे आसात आतांचे किंवा जावन गेल्ले आमदार हे त्या ब्रोकिंग म्हणजे जमनी विकपाच्या वेव्हारान आशिल्ले लोक आहा. आतां ते लिगली तेंच्यांनी विकला आसतले. आता ह्यो ज्यो रेडी चल्ल्या ह्यो गोंयांत जे जमीन हडप प्रकरण लँड ग्रॅब जो इश्यू आशिल्लो त्याच्या रिलेटेड उदाहरणार्थ तो स्टीवन आसा मागीर रोहन हरमळकर आसा आतां हो काल डॉक्टर जाणे जो उखल्ल्या तुला म्हाका एक पयलींचो एक्स उपसरपंच कितें आसा भितरलो आणि हे प्रमोद जाता कितें हेंच्यांनी ह्यो फ्रॉड बी करून जमनी विकल्या पळय तुज्यान प्रचंड पयसो येयला. पयसो येयल्या उपरांत हे वगैरे रावन कोणें बाबडा आपले बरें सेटल करता न्हू हेंच्यांनी होर्डिंग लायले मागीर झडपी इलेक्शन येयला जाल्यार ते टिकेटी मागपाक लागले. सो जाता कशें तूं पॉलिटिकल हितून येता पळय आतां रिवेंज घेवपाचे पॉलिटिक्स खूब फुडें पावल्ले आसा गोंयांत. सो आतां हेंकां जर उखल्ल्या उपरांत हेंची एकदां प्रॉपर्टी सीज करून दवरली पयशे सीज केले अकाउंट सीज केले की हो इलेक्शनाक लडो शकचो ना केन्ना आनी तेजे फुडें कांय जावपाक मुश्कील आहा. सो म्हाका दिसता हे चल्लां जे आतां म्हणजे म्हाका दिसता 4थी का 5वी रेड आसतली दी लँड ग्रॅब इश्यून आसा. आजुनूय म्हाका दिसता प्रमोद खूब जाणांचेर पडपाची शक्यता रेडी जावपाची आसा. खूब जाणांची मालमत्ता अटॅच जावपाची आसा. जवळ जवळ 300-400 कोटी मेरेन पावला आसतले आतां मेरेन जे अटॅच केला ईडीन ते आनी ईडीन अटॅच करप म्हळ्यार तुका ती वर्सान वर्सां तुजी उरली मालमत्ता लॉक जावन तुजी प्रॉपर्टी तुजे पयशे सगळे उरले. सो हो सगळ्याचो मूळ जो आसा हो गोंयांतलो जमीन घोटाळो जो जाला तेज्या कडेन ह्या सगळ्या गोष्टींचे मूळ आसा अशें म्हाका दिसता. डेफिनेटली डेल डीपर इनटू दिस. जोयल बाब तुम्ही या गजाली कडेन कशें पळयतात कारण दिस इज वी हॅव टेकन दिस टू अनदर लेवल. लोक तुगेली AI डीप फेक्स बी यूज करतात. आमी सामके इतली हुशार सारके आमी डीप फेक्स बी न्ही आमी डायरेक्ट आर्कायव्सूच तुगेली हे केलें साफ केलें थंय नवीन फायली व्हरून बसयल्यो म्हळ्यार वेगळ्याच लेवलाचेर पावले. म्हळ्यार गोंया भितर जमीन हो लिमिटेड रिसोर्स पण त्या लिमिटेड रिसोर्साचो आमी इतलो अनलिमिटेड फायदो काडपाक लागले की आमी स्कॅम सुद्दां एक उंचेल्या पावंड्यार व्हरून आतां उंचेलो पावंडो म्हणप काय सकयलो पावंडो म्हणप ते म्हाका खबर ना वेगळ्याच पावंड्यार व्हरून दवरले आमी. We have taken this to a different level. Yes, I agree. Pramod, lot of documents are in Portuguese. I mean, ते Portuguese inscribe आणि हे करून ट्रान्सलेट करून आणि सगळे हे करून घोटाळो करून इतलो परफेक्ट तो हे केल्लो आसा की इवन द ऑथॉरिटीज हॅव बीन कम्प्लिटली टेकन ओवर बाय दिस सिस्टम आणि तो कसो तांकां ट्रॅप करप असो म्हणून एक क्वेश्चन पडलो आसा. लायक यू नो इट कीप्स ऑन हॅपनिंग every single time. The problem here is, Pramod, where is this leading? You started with that question, like where is this leading? So, आता आम्ही इतले लँड ग्रॅबाचेर म्हणला आता ईडी आयले. ईडी मे बी पॉलिटिकल एज लोकेकान असो हिंट मारलो असो की दॅट इट कुड बी अ पॉलिटिकल राजकारण आसूं येता. पण फायनली वेअर इट इज लिडिंग टू दॅट इज आय ब्रॉट अप दॅट पॉइंट. बट राजकारण आसूं किंवा नासूं एक घोटाळ्या भितर मेरिट आसा काय ना करेक्ट केसी भितर मेरिट आसा काय ना करेक्ट. अँड आता इतल्यो केसी जाल्यो भितरूय उडयल्या मनशांक ते भायरूय आयले. बट वेअर इट इज लिडिंग टू फायनली डू वी हॅव फास्ट ट्रॅक कोर्ट टू फिनिश इट फास्ट अँड मे बी यू नो कम टू अ लॉजिकल कन्क्लुजन. आम्ही अजून तेच आसा. मीन वी टेक प्रायड इन अरेस्टिंग पीपल. काढले भितर उडयले मागीर फुडलें कितें जावं तेंची प्रॉपर्टी आतां ईडी देन 5-6 years इट विल बी लॉक्ड कम्प्लिटली. ऑल देर प्रॉपर्टीज विल बी लॉक्ड डॉक्युमेंट्स विल बी सील्ड सगळें जातलें. पण फायनली वेअर वॉट इज द आउटकम ऑफ दीस? हेज्यो केसी येवपाक लागल्यो आनी फाटल्या 2 वर्सां भितर SIT फॉर्म करची पडल्यो केसी येयल्या उपरांत आनी ते इन्वेस्टिगेट जावपाक गव्हर्मेंट टू टेन्शनान येयलो.
किंवा ते फुडें हँडल कशें करप म्हणून तांकां एक कोण तरी जज हाडून एक कमिशन ऑफ इन्क्वायरीज बसोवचें पडलें. तेणी फूल स्टडी केली, मोडस ऑपरेंडी केली, तेणी इवन जे इनवॉल्व आहा तेंचे स्टेटमेंट घेवपाचे ट्राय केले आनी हे सगळे करून तेणी समजून घेवन मागीर खुबशीं सजेशनां केल्या ती आतां ते एक नवो काडला जितूंतल्यान जमनी परत इनकॉर्पोरेट करपाक प्रयत्न केला. जमनी ज्यांच्यो गेल्या तिंकां रिटर्न करपाक सुद्दां तो एक प्रोसिजर आहा तो डिफिकल्ट आहा. सो ह्या प्रोसिजरांतल्यान करतले. ज्यांचे कोण वारिसूच ना ते कश्यो गव्हर्मेंटाक वयतल्यो, मागीर त्यो कसो अश्यो खुबश्यो गजाली गव्हर्मेंटाक करच्यो पडल्यो ह्या केसीक लागून, ज्यो एक्चुअली कायद्यान आमचे कडेन प्रोविजन अशें नासलें की हे स्मुथली फुडें वचपाक, म्हणजे केस जाली आनी इन्वेस्टिगेट करून. एक नाव सी वी हॅव बीन टॉकिंग लँड ग्रॅब फॉर द लास्ट 3 years, ऑलमोस्ट 3 years. एक देऊन केस हे जावंक ना अजून. एक देऊन केस तेंच्यांनी नोटीस काडल्या पळय पयलीं म्हापश्यां, notice काडल्या. ती ते प्रोसेसाक काडल्या. हय. So तो प्रोसेस आतां स्टार्ट करतले क्लेम करपाचें. पण केन्ना जातलो मागीर यू हॅव टू will बी take व्हेरी time. No, again, Joel, I genuinely think that खंयच्याच कायद्यान इतली लेवलाचेर वचून स्कॅम जातली हे चिंतूकच नासतले. जनरली कितें आहा की तुगेली जमीन आसा, तुगेली जमनीचेर तो कब्जो करता, पण तुजी डॉक्युमेंट तुजे कडेन असतात, इश्यू असता एडवर्स पोजेशनाचो, बरोबर न्ही? हांगा इतली लेवलाचेर व्हरून दवरला की लौकिका कडेन डॉक्युमेंट आहा ते खरे काय पांडुरंगा कडेन डॉक्युमेंट आहा ते खरे, इतल्याचेर पावलें न्ही सगळ्यांचा. फॉर दॅट यू रिक्वायर स्पीडी अरे तू रेझोल्युशन. तुझं आर्कायव्हसा गेलो जाल्यार पांडुरंगा डॉक्युमेंट खरे, जमीन तुजी इतली लेवलाचेर पावलें न्ही आज सगळें. हे सुटावे करपाक अत्यंत एब्सोल्युटली. इम्पॉर्टंट नो सारकें अर्जंट जाय तेका. नाव सी फॉर एक्झाम्पल वाय शुड ही सफर? power rebate case. 27 years the case is languishing there. Correct. 27 years. And what guarantee is there these cases also will not go the same way? आणि why should he suffer? Why should the victim suffer? Yeah, the victim will suffer for those many years. For no fault of his. No fault.